ग्रुप फोटो घेऊया सगळं राहा फोटो घेऊया पहिली भारतीय जनता पार्टीचा फाटिया फाटिया कॉंग्रॅच्युलेशन. फोटो मारा कुठे फाटिया सर पाठी हो मरे माझ्या पाठी अरे अरे माझं पाठी हो मरे फोन येतो चल धुतो धुतो एक रमेशा खाली एक संजय दशरथ दशरथ यो 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 हम तुम्हारे साथ हैं. हम तुम्हारे साथ हैं. हम तुम्हारे साथ हैं. भारतीय पार्टीचा हरवळ्या ग्रामपंचायतीच्यो निवडणुका आत्ताच जाल्यो. ताजो रिजल्ट आयलो. पांचूय कॅन्डिडेट बहुमतान भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते निवडून आयले. हांव सगळ्या समेस्त हरवळकरांचे खूब खूब अभिनंदन पयलीं निवडून आयल्यांचे करता, आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे करता, तशेंच गांवच्या लोकांचेय करता. हरवळ्यान नवीन पंचायत जावन सुद्दां फाटलीं 10 वर्सां हरवळ्या गांवांत जो आमी विकास करपाक शकले, ह्या हरवळ्या गांवांतले लोक आनी हरवळ्या गांवांत निवडून येयल्ले पंच, आतां निवडून येयल्ले पांचूय पंच सुद्दां त्याच पद्दतीत गांवच्या विकासात वांटो घेतले. हाका खूब अभिमान आसा. दोनूय फावटी पूर्णता पंचायती भारतीय जनता पार्टीची आसली. तिसरेय फावटी ही म्हज्या लिडरशिपीच्या सकयल भारतीय जनता पार्टीची निवडून आयल्या. हांव परत एकदां म्हणजे आमच्या पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे, हरवळ्या गांवांतल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे, ग्रामस्थ ह्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. फुडल्या 5 वर्सांक अशाच पद्दतीत विकासात तांच्यांनी वांटो घेवचो, अशाच पद्दतीत गांवचो विकासा खातीर सदोदीत सरकार आनी भारतीय जनता पार्टी हाच्या बरोबर रावचो. हांव एज अ मुख्यमंत्री आनी आमदार पूण हरवळ्या गांवचो विकास करपा खातीर सदोदीत कटिबद्ध आसा. 5 जाणांचे एक अनपोज आनी 4 जाण आज निवडून येयल्ले. ह्या 4 परत एकदां तांचे सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन आनी गांवच्या लोकांचे परत एकदां हांव आभार व्यक्त करता. देव बरें.